एक्सरसाइज आमी केल्लो आसा जो आमी ऑफिसीस स्टार्ट केल्ले आसा म्युनिसिपालिटी शिफ्ट केल्ले आसा म्युनिसिपालिटीक जे आसा पळय ते ए आनी बी म्हणजे 2 फेस आसा बी फेस हो जावंक ना ताका लागून आयज आमी आर्किटेक्चराक घातलेलो तशेंच म्हाजो हे आसा कितें बऱ्यान बरें मार्केट जावचें तशें आमच्या गोंयान पोवंक ना कोणी तशें म्हणजे पेडण्यान येयलो काय मार्केटान भितर सरलो काय कितें वाव अशें दिसता तशें म्हाजो विचार आहा आनी तें हांव करून घेतलो आयज अशें ह्या कितें फीश मार्केट जे आयज नुस्तेकार आमचे सगळे भायर बसता पळय तांकां नुस्तेकारांक एक प्लॅटफॉर्म बरो करपाक जाय आनी तांकां सगळें प्रोविजन दवरपाक जाय तांकां स्टोर तांकां सगळे तशेंच वेजिटेबल आयज हांगासर रस्त्यार दिसता ते सगळे भितर आसता तांकां बरो हें करपाचें म्हणजे सगळें सेटअप करून तांकां भितर हें दिवपाचें तशेंच वयर आसतलें पळय तें आमच्या म्युनिसिपालिटीक आमचें इनकम कांय ताका लागून म्युनिसिपालिटीक जे ऑफिसीस आमचे डॉक्टर म्हणा एडवोकेट म्हणा बाकीचे जे कोण आसा तांकां एक ऑफिसीस ते इनकम आमच्या म्युनिसिपालिटीक येतलो तशेंच ह्या विचार सगळ्यांक असो लूक दिवचो कित्याक लास्ट टायमूय ती बिल्डींग जेन्ना बांदलेली ती बिल्डींग बांदतना ते म्हाज्या हितून नासली ते कित्याक पयलीं तेजो डिजायन केल्लो पयलीं स्टार्टींग जो पूण पयलीं आहलो जो आमदार तेणी तो डिजायन केल्लो पूण तो डिजायन सारको हें जावंक ना म्हणून हांवें कितें केलो तो डिजायन कॅन्सल करून ताका बरो लूक दिल्लो आसा आनी ती आयज पळोवपाक खूब बरी दिसता बिल्डींग तशेंच म्हजो विचार आहा कितें ही बी बिल्डींग तेजो लूक बरो आसचो आनी भितरूय तेजें हें इंटिरियर भितर बरें आसचें जे लोकांक भितर येयलो काय एक पेडण्यान कितें तरी बरें मार्केट आमकां मेळ्ळें अशें म्हणून लोकांचो एक हें आसचो म्हणून आयज तांकां हांवें हाडलेलें आहा आनी तांकां आयज हाडून तांकां सगळें ऑलरेडी आमी सायट स्पेक्शन केल्लें आसा बसनूय ते उलयल्ले आसा गोश्टी आतां थोड्या दिसांनी तो डिजायन रेडी करतलो तेन्ना डिजायन रेडी केलो काय सगळे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन आनी सगळ्यांक तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमच्या सगळ्यांक आनी तेंचे विचार घेवन ते मागीर तसो हांव फुडें सरतलो आनी तेजे एज फास्ट तेजे जे सेकेंड फेज आहा पळय ते स्टार्ट करून घेतलो तो डिजायन काडलो काय मागीर तेजेर ते सगळो कितलो एस्टिमेट जातलो पळय ते तेन्ना कळटलें तेन्ना मागीर तुमकां हांव हें दितलो अजून तेंच्यांनी कितें आमच्या ऑलरेडी हांव हेजे कडेन उलयल्लो आसा आमचो विश्वजीत राणे कडेन आमचो सर विश्वजीत राणे कडेन उलयल्लो आसा कितें तेणी ते एज फास्ट आमकां दिवचें म्हणून ते हांव तेंचे करून इतले बेगीन जाता इतले बेगीन ते पावसा पयलीं ते करून घेता म्हणजे आतां पावस लागलो ताका शिफ्ट करून घेता Requirements. I was told that some fish market is also to be included. Yeah, fish market I want including. Plus I want inside the vegetable. All they are sitting outside. The vegetable. On the road. On the road. I want their social setup in that building. And we also feel that because I want like separate for them fish, for the fish storage. And garbage disposal also you might Garbage because it has to be the train should be there. Every time they should wash the vegetables. So they should be adequate. And sir, I want to suggest one more thing which is as per the building rule that is not included in the permitted area. We should make the basement also because of the parking. big parking issues. basement we can't do that. We can do similar if the road level is already down. We can make a ramp going down. No. Yes, sir. Then you need to pick a lift. So Because the old people come, when they come and see, climb top. so lift can go from basement to top, sir. No problem. problem. पण आता सगळ्यात तुका Every third floor and the lift comes. first, second, third, you need a lift. Yeah. रस्त्यावर लोक आहेत त्याच्यातले 50% तर गाडी पॉला गेलेल्या अर्धे काम झाले. You can give underground or अंडरग्राउंड म्हणतात underground. Steel park. Yes. You can do. Yes. There. Yes. That space is there to go. We'll excavate it. Yeah. We'll go to that level, sir, down, and then we'll make a nice ramp going down. So anybody who's coming can take the car down in the basement, park and come up. मग फर्स्ट फ्लोअरला आणि नॉर्मल असे फर्स्ट फ्लोअर Now we can construct because it is not line vacant. See, in this building they should have done it, but now it can't be. Partially for Yeah, and
Already, I don't know that architect has listed one shop also. I don't know why he has given the option. So one shop down. Yeah, first one. It's actually wasted. You should have made like nice shop there. There also we can make one shop. You can make a lot of shops, sir, and below the shops we can make this. And moreover, what we have in mind is the existing that ramp, stair, we will demolish it. So we will give the entrance, not and we want to give the entrance not climbing so much. Entrance will be just like the ordinary the shop level. Above to that, 1 feet more, and whosoever comes to the office, he will come in the entrance lobby, and from there he will go to the left staircase. So like you were saying, old people also come here. Right now they have to climb all this ramp and then come into the staircase like that. So instead of that all climbing, we will take the lift downward. The person will enter from the road level. In that shop area, we'll make a nice lobby there. And from the lobby only, person, old people and everyone can go directly to the lift and come on this floor and explore. So now I don't think any aged person can climb up that much staircase because there is no solution. So we can remove the staircase, make a shop there. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.